गोंयांत आतां पयलीं सारकी शेतां पिकोवप जायना, शेतांची लागवड कमी जाल्या। मात अशें आसतनाय गोंयचे कांय शेतकार अजुनय शेत लायतात। असोच एक शेतकार म्हळ्यार कुळ्या शिगांवचो उमेश वेळीप। उमेश वेळीप आपल्या फामील सयत पुर्वजांच्या काळा सावन शेत लागवड करता। जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता। शेताचें काम करतात तेन्ना शरिराचोय व्यायाम जाता। तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। जाल्यार आमी आमचे भुरगेपणांत सादारण 18 वर्सांच्यान लावन आमी शेतां करता हांगा। शेतां म्हणजे शेतां अशें पळोवंक गेल्यार लॉस अशें म्हणून ना, पूण आपणी मेहनत करची पडटा। सगळे शेतकऱ्यांनी मेळून आपणें काम करचें पडटा, व्यायाम जाता, आरोग्य बरें उरता। आतां पयलीं भशेन लोकांनी जोतां ना, ट्रॅक्टर लोकांक सगळ्या भाशेन हेल्प जाता म्हणून लोक आतां शेतां करपा ती शेतां सोडली लोकांनी। खरें म्हळ्यार कितें सरकारान कितें बेनिफीट आतां खरें म्हळ्यार दिवप आसलो लोकांक, म्हळ्यार खंय सरकार दिता। सांगपा म्हळ्यार कितें सांगपाचें भुरग्यां आतां म्हळ्यार कांयच ना आसलें, पूण सद्या भुरग्यांनी आतां फुडाकार घेवन तें खरें म्हळ्यार आतां आमच्या जाणट्या फाटल्यान तेणी आतां शेताचें काम करपाक केलें जाल्यार एक बरें दिसतालें न्ही। पूण भुरगे आतांचे तें करपाकच पळयना, म्हळ्यार कितें जालां गव्हर्मेंटा कडेन तांकां अशी नोकऱ्योय बी ना आतां दिवपाक। नोकरी आसलेल्या कितें तांकां तेवूय ना, पण तरी आसतना कश्ट करपाकय बी पळयना भुरगे। करताले आतां पावर टेलर बी येयल्या न्हू, पावर टेलराक लागून मातशें आतां लोकांक हलपूय पडटा, बेगीन मातशें लोकांक सोय जाता म्हणून पावर टेलर वापरता। शेतां म्हळ्यार कितें जालां, लोक आमी मानाय आतां गोंयांत तरी नाच आतां हांगा, तरी आमकां ती घाटावयली बिटावयली आमगे मातशें येता आनी आमकां हेल्प करता आनी मुद्दाम हाडटा तेंकां आपूण आमचे उपकार करून वयता ती अशें करून हांगा हें करून। चडशे जाणांनी हांगा शेतां सोडलेलीं आसा, पूण हांगा एक शिगांव एक अशें आसा की उमेश वेळीप आनी तेजे कुटुंबी जे आसा ते हांगा सतत शेत करता। दोनी शेतां करता, वांयगण आनी अशे पावसाळीचे दोनी हांगा ती शेतां करता। आनी हांगा तेंच्या मनान ते सांगता की हांगा जे आसा जी शेतां केली जाल्यार कश्ट जाता आनी ताका व्यायाम जाता। आनी सदांच आतां सगळे म्हारगाय वाडलेले कारणान तांदूळ बिनूळ हे सगळे सुरळीत जे मेळटा आनी उकडी तांदूळ जे आसा ते आरोग्या खातीर बरें आसता। म्हणून व्यायामा खातीर हे शारिरीक व्यायाम जावपाचो त्या दृश्टीकोनाच्यान हे शेतां लायता। आतां तुमी पळयता की चडशे जाण आसा की आपली जमनी पडींग दवरिता, पूण हे अशी जी जमीन मेळटा ते जमनीची हे सोने करता। म्हणजे शेतां रोयता आनी आपले जो कितें उदरनिर्वाह जावपाचो जो तांदूळ जावं आनी कितें ते सगळे हांगा ते करून घेता। गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।